लास्ट 2 इयर्सान हांव हें करता म्हटल्यार हांव एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट जावन आहा म्हटल्यार एक उमेद अशी एक उमेद जावन हे करूंक घेतलेलें आसा हांवें लास्ट 2 वर्सां जालीं. लास्ट इयर म्हाका केल्लें हांवें पूण खूब प्रोडक्शन गावलें थोड्या एरिया केल्लें 1000 स्क्वेअर मिटराचें. ह्या वर्सा हांवें मातशें आनी वाडयल्ली 2-3 हजार स्क्वेअर मिटर आनी वाडयल्ली म्हटल्यार मॅक्झिमम प्रोडक्शन घेवपा खातीर आनी त्या बाबतीन मेळ्ळी बी आसा म्हाका लास्ट इयर पूण काही आमच्या क्लायमेटीक कंडिशनाचे खातीर म्हाका ती गावली ना. सद्याक हेका तर प्रॉफीट म्हणटा ते आसात ते ना अशें ना प्रॉफीट म्हणटा खूब आसात आनी आमचे लोकल शेतकाऱ्यांनी हेका खूब तरी आमी घेतले त्या भाशेन तर एक गूड इनकम सोर्स हो आमचो जावपाक शकता. मागीर ह्या आमच्या लोकल शेतकाराची एकच मागणी की हे इनपूट इजिली अवेलेबल मेळटा एग्रीकल्चरान नाल्यार ते दिता आमकां मातशें तेजे प्रमोट करून आपल्या स्वता फायदो करून घेवचो. लास्ट इयर हांवें केल्लें तें मातशें कमी केल्लें 500 स्क्वेअर मिटर अशें. ह्या वर्सा मातशें वाडयल्लें सो ह्या वर्सा आमकां एक 200 किलो सुमार मेळ्ळी. ओके आतां हें पळय हें केल्लें आसा पळय तें कितें म्हणटात ते पळय प्लास्टीकशें घातलेलें आसा पळय. आतां आमी रोवजो केन्ना करता रोवजो पावसाच्या सिजनाक करता सो ते आमकां पावसाच्या उदकाक लागून नडणी चड येता ती आमकां प्रोटेक्ट करपा लागून पॉलिथीन म्हूण घालता आमी सो तेजेर ते नडणी कमी येता ताका लागून हें अशें मल्चिंग म्हणून करता. हां ताका लागून हेका जी रोज फुलता ताका कसलेंय हें जायना म्हणटरी ती वेवस्थीतपणे तेजी ग्रोथ जाता. आनी तें आतां नडणी वाडली जाल्यार ते कितें फर्टिलायझर घातलें तें सगळें नडणी आसती ओडून दिता म्हणून तें हें केल्यार मातशें फायदो जाता आनी उदक बीन सगळें सारकें मेळटा केलें म्हणटकीर. म्हाजी बिजनेस म्हणल्यार म्हाजी गिरण आसा आनी त्या गिरणीर हांव मिरसांगे पिठो तेल पीठ करून विकतां. तेन्ना पावसा हांव बेकार आसता तेन्ना हांव पयलीं पावसा भेंडे रोवन विकतालें. आतां मागीर हांवें भेंडे सोडले तेजे नंतर एग्रीकल्चरांतल्यान म्हाका एक ऑफर येयली तूं रोज लायता काय म्हणून विचारलें. हांवें म्हणलें हय हांव लायतां. तर म्हणपा लागलीं डेमो खातीर आमी फ्री म्हणपा लागलीं रोजाच्यो रोपी दिताय. हांवें म्हणलें हां दी लायता म्हणून सांगलें. मागीर म्हाज्यान तें एकट्याच्यान जायना जालें. हांवें म्हाका एक पार्टनर घेतलो मार्सेलीन म्हणून आमोल्यांतल्यान आनी दोगांनी पार्टनरशिपी आमी ती रोज लायली. त्या वर्सा आमकां भरपूर रोज फुल्ली आमगेली रोयली ती.